हांव एडवोकेटाचेर प्रभाव करता बेळगांवच्यान उदकाचो प्रॉब्लेम जाला हांगा लोकांनी चवथ येयल्या खूब त्रास जाता म्हणून आमी तुमकां मेळपाक येयले कोणूच ना हांगासर म्हणून तुमकां फोन केलो पण हे कितें उदकाचो सर केन्ना जातलो ऑफिस बी कोणूच ना हांगासर हय आज हम बिचौलियम तालुका के लोग यहाँ पे इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई जो हो रहा है उसके संदर्भ में उनको क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आए थे, लेकिन शॉकिंग चीज़ है यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी बैठा नहीं है, ऑफिस खाली है, ना जेई है ना एई है। उनसे जब हमने फ़ोन पे बात की वो बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ पावर शॉर्टेज यहाँ पे प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है, इसलिए पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर ये चीज़ है तो हम क्वेश्चन पूछे तो किससे पूछें, PWD से पूछें या पावर डिपार्टमेंट से? दो अलग अलग मंत्री बैठे हैं, मुझे लगता है हमारे सीएम ने वो दोनों डिपार्टमेंट जो है एक तो अपने पास रखने चाहिए, नहीं तो दोनों को एक ही मिनिस्टर को देने चाहिए। लेकिन लोगों के जो ये हाल हो रहे हैं पानी के बिना पे कुछ इमीडिएट सॉल्यूशन निकालना है। गोवा में सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी का, अभी एक दिन के बाद गणेश चतुर्थी आने वाली है और लोगों का बहुत हाल हो रहा है। अभी लगता है कुछ स्टार्ट किया है उन्होंने थोड़े थोड़े जगहों पे, लेकिन हमारी डिमांड है कि पूरा बिचौलियम तालुका में प्रॉपर वाटर सप्लाई इमीडिएटली स्टार्ट होना चाहिए और विदाउट एनी इंटरप्शन, मतलब जो इम्प्योर पानी आता है, मतलब मडी वाटर जो आ रहा है वो भी उस पर उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। दी पीपल एक्सपेक्ट क्लीन वाटर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट एंड दिस पीपल हैव कंसिस्टेंटली फेल्ड टू प्रोवाइड दिस बेसिक एम्यूनिटी। आज अगर हम गोवा में देखने जाएं तो रोड का तो बहुत हाल बुरा है, अभी पानी का भी हाल हो रहा है और अभी हम इससे आगे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मतलब जाएंगे अभी रिप्रेजेंटेशन लेके, कम से कम एटलीस्ट पावर सप्लाई का कुछ इंटरप्शन ना हो, इसके लिए उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक एम्यूनिटी है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोड, तीनों की हालत बहुत ख़राब है इस एरिया में। और आप पोडोशा प्लांट पे गए थे क्योंकि वहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है, नहीं कहाँ जाएंगे आम आदमी अगर, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, अगर चतुर्थी के टाइम पे अगर कुछ ऐसा हुआ तो हमें वहाँ पे पड़ोसी प्लांट पे जाना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी पूरा सरकार का रहेगा। आमी आतां JEPA मेळपाक येयल्ले हांगासर। आयज दिवचल न्ही, संबंद दिवचल तालुक्यात उदकाचो प्रॉब्लेम आसा। प्रत्येक सणाक, तो हिंदूचो सण आसूं, मुस्लिमाचो आसूं किंवा कॅथलिकाचो आसूं, उदकाचो प्रॉब्लेम हो आसाच आनी ह्या 3 वर्सांक चड जाला। मेणकुरा प्रॉब्लेम आसा, बिचोले सिटीन प्रॉब्लेम आसा, लाटंबरसाचो बारीक बारीक गांव आसा पळय थंय सगळ्याक प्रॉब्लेम आसा। म्हणजे लोकांनी चवथीक आतां करपाचें कितें? काल उदक येयलें म्हणटा, उदक येता रोखडेंच बंद जाता, पूण हेचेर परमनंट कितें तरी सोल्युशन सरकारान काडचें पडटलें। आनी समजा जर आमी कोणाचें मेळपाक विचारपाक जर समजा हांगा येयले जाल्यार एई हांगा ना, जेई ना आनी टीए ना, परिस्थिती गंभीर आसा। लोकांक उदक म्हणटा तो जिवनाचो प्रश्न, जीवन म्हणजे उदक, कळ्ळें न्ही? उदक आनी सणां म्हणटा, चतुर्थीच्या सणाक, दिवाळीच्या सणाक समजा जर उदक मेळना, म्हणजे लोक सगळी साफ सफाई करता, अशा टायमाचेर समजा जर पिवपाचें सोड, बाकीच्या कामाक सुद्दां जर उदक मेळना जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें? हो प्रश्न आसा। सरकारान हेचेर विचार करप खूब गरजेचें आसा। काल दिवचलच्या आमदारान सांगलें की दोनूय एई सांखळे आनी अरे तो कितें सांगता तितून अर्थ आसा? आमी सगळें पळयलां, एक दीस आतां एक दीस बरो टायम काडून वेळ काडून तेजेर सगळें उलोवचें पडटलें। बस स्टँड थंयच आसा, लोकांक पार्किंग पळय तो ग्रावंड आतां पळयला आमी, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान म्हणटा तें आमी आतां कितलीं वर्सां पळयता, केन्नाच पार्किंग केन्ना करूंक नासलें, आयज थंय पार्किंग करची पडली। म्हणजे खेळपाचो ग्रावंड इतले कोटी मोडून सुद्दां थंय पार्किंग करचें पडलें। हें दुर्दैव दिवचलकारांचें। हे जे प्लेयर्स आसा पळय, आमचे ल्हान ल्हान भुरगे खेळटा पळय थंय, तेंचें दुर्दैव की थंय पार्किंग करचें पडलें। सो एकूय गजाल सारकी ना, त्या विशयाचेर एक दीस आमी सगळे घेवन आमी येतले आनी बरी करडपट्टी काडपाची आसा। पण तुम्ही पोडोशा प्लांटाक बी विजीट केल्ली ह्या दिसांनी? अरे पोडोशा प्लांटाचें जें कितें आसा पळय तें सरकारान पळोवपाक जाय। पोडोशा प्लांटाचेर बाबा आनीक समजा जर
स्पेअर समजा जर पंप जाय, केबल जाय किंवा बाकीचे ते सरकारान दवरपाक जाय न्ही. शेवटी लोकांक सुरळीत उदक मेळपाक जाय, हें इम्पॉर्टंट. उदक मेळूंक जाय न्ही. तुम्ही जर तुम्ही चवथीन तुमच्या लोकांनी, गणपतीन तुमचे कितें वायट केलां, दिवाळेक तुमच्या लोकांनी कितें वायट केलां. दिवाळेकच उदक नासता, चवथीकच उदक नासता, म्हणजे कितें. सो उदक लोकांक मेळपाक जाय न्ही. 24/7 तुम्ही उदक आमी लोकांक दिता 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 खंय आसा उदक. थंय मेडकुऱ्या म्हणटा थंय मॅन मेड प्रॉब्लेम जाल्लो, तो तुमकां सॉल्व करपाक जालो ना. लोक 4-5 दीस उदकाक पादिशेर. लोक आपली कामां करतले काय लोक उदकाक लागून तुमचे कडेन मागतले, लोक उदक मागतले. मया भागांत कांय दिसा पयलीं उदकाचे प्रॉब्लेम आसले, अजूनय आसा अशें लोकांक कळटा. कांय लोक PWD डिपार्टमेंटानूय गेल्ले आयज. आमदार म्हणून तुमी कितें सांगता? खरोखर 3 दीस जाले आमच्या दिवचले तालुक्यांतल्या लोकांक नियमीत उदक मेळोंक ना. हेजो आमी पयल्यान पयली खेद व्यक्त करता. आनी हेजें कारण, मूळ कारण जें कितें जाल्लें आसा तें दॅट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रीक अंडरग्रावंड केबल फेलियर. जो 10 वर्सां पयलींचो केबल जो आसलो, अंडरग्रावंड HT केबल, हाय टेन्शन केबल जो आसलो, तो खंय तरी बस जालो आनी त्यामुळे हे 3 दिसां पयलीं प्रॉब्लेम सुरू जाले. तेच्या नंतर आमचे जेन्ना संवाद सुरू जाले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन, तेच्यानी ताबडतोब ओव्हरहेड लायन घातली. आनी ओव्हरहेड लायन घातल्या नंतर काही एक तासांनी, म्हणजे साधारण एक 7-8 वरांच्या नंतर हे काम परत चालू जालें. म्हणजे नियमीत असो वॉटर सप्लाय मेळोंक ना. तरी पण काही भागांनी, जे आजूबाजूचे जे गांव आसा त्या भागांनी उदकाचो पुरवठो सुरू जालो. तेच्या नंतर अनफॉर्च्युनेटली जी लायन ओव्हरहेड लायन आमी टेम्पररी घातलेली, ती सुद्धा ओव्हरहेड लायन तापोवन तीच जळली. हे अनफॉर्च्युनेट जालें आनी परत एकदां वॉटर सप्लाय इंटरप्टेड जाली, खंडीत जाली. आनी हे जाल्या नंतर परत दुसरी लायन घालची पडली, ओव्हरहेड लायन. आनी ती ओव्हरहेड लायन घातल्या नंतर आतां नियमीत वॉटर सप्लाय, म्हणजे नियमीत करंट चालू जाल्लो आसा. तेच्या मजगती काल पासून ते अंडरग्रावंड केबलाचे जे फॉल्ट फायंडींग करपाचें काम चालू आसलें, ते फॉल्ट तांकां मेळ्ळी आनी ते रिप्लेस करपाचें काम आतां पूर्ण जाल्लें आसा. ही जी अंडरग्रावंड केबल जो बस जाल्लो तो पूर्णता काडून दुसरो घालपाचें काम पुराय जाल्लें आसा. आनी आतां पासून ही जी वॉटर इलेक्ट्रिसिटी करंट जो आसा तो पूर्णपणे चालू जाल्लो आसा. आनी आतां जे पंपींग आसा ते अनियमीत जे आसलेले पंपींग ते नियमीत जाल्ले आहा. आमच्या मय भागांतल्या आमचो जो शेवटचो भाग आहा तो चोडण भागाचेर सुद्दां आतां व्हडले आयज दनपार पासून उदक येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. अशी खूब गैरसोय ह्या 3 दिसांक आमच्या जनतेची जाल्ली आसा. दिवचले आनी काही अर्दोसो बार्देस भाग हेका लागून त्रस्त जालो. आनी हेका म्हणजे जे अनएक्सपेक्टेड अशें जे शटडावन जाले त्यामुळे हे सगळें घडलेलें आसा. तरी पण ह्या गोष्टीचो खेद व्यक्त करता. कितें सॉल्युशन कितें आसा हेजें तुमी काडूंक शकता? आतां जे सोल्युशन आमकां परमनंटली करपाक जाय, म्हणजे हांव आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यां कडेन हांव उलोवन चर्चेक हाडून विशय करपाकूच जाय अशा तरेचे आग्रह करतलो. म्हणजे 2 लायनी जर आमकां पॅरलली दवरल्यो, आतां कशें जालें एक लायनीचेर आमी डिपेंड आसता. म्हणजे पावर सप्लाय जर ना जाल्यार पंप चलना, पंप चलना जाल्यार उदक आमच्या पोडाशा प्लांटाक येना. म्हणजे एक्झॅक्टली आमकां थंयसर पावर कट ऑफ जावपाक जायना म्हणून 2 लायनी आमी पॅरलली 2 लायनी दिवपाचें हांव सजेशन माननीय मुख्यमंत्री आनी वीज मंत्र्या कडेन मांडपाचो आसा. आनी हे कशें जालें, हे एक लायन आसल्या कारणान आमकां आतां सुचलें की एका लायनीचेर आमी डिपेंड रावता आनी परमनंटली मागीर एक लायन जर ती खंय तरी ब्रेकडावन जाली जाल्यार आमकां थंयसर ब्रेक घेवचो पडटा. म्हणून जर तेच्या बदलाक जर आनी एक लायन आहली, सबस्टिट्यूट जर लायन आहली करंट दिवपाक, जाल्यार आमकां दोनूय एक लायन खंयची बस जाल्यार दुसरी तेजेर काम चलतलें. उदक हे
सगळ्यांक म्हत्वपूर्ण अशी वस्तू आसा आनी तेजो पुरवठो जर ना जाल्यार आयज लोकांक खूब अस्वस्थता जाता आनी ही जावची न्हू म्हणून हो प्रस्ताव जो आहा आमी माननीय मुख्यमंत्री कडेन व्हरून हो करून घेवपाक तुम्ही पळयतात GNH.